हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशा आसा तुम्ही? सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही बरी आसा. तू म्हटला हो असा हांव आसा लिफ्टीन तसा फिश घेवन आयला. तेन्ना सकल आपल्याला तो भायर वयता. सो फिश दिवन चल म्हणटा ताका. पळय कितें हाडला. सो आतांच आयला हांव सकल पावले पार्किंगेर. ओके. आणि सार्थक पप्पा अजून येवना. येतलो आनी 1 मिनटात पावतलो. ओके. आणि तुमकां कोण तर दाखयता. हो आमचो हा चॉकलेट आणि ब्लॅकी फिश माझ्या हातीन येयला न्हू. फिश पॅक. सो ते फिश. सो हे पळोवन तांकां मातशें हें जाला. सो मागीर तांकां क्लीन करून घालतले. कितें हाडला पळोवया पयलीं प्रसादान. ओके. सो या आतां आमी वरान. बाबा सार्थक काय कर रे. बरें की नाही. सगळी हांगा निसरट जाल्ली आहा. सो वयर भिरान दिसता. सो या आतां आमी वयर. सो फ्रेंड्स, प्रसादान हाडला कॅट फिश नुस्तें. थोडे हांवें दवरले. ओके. हे फ्राय करतले हांव. अशे पीस अशे आहा ते मातशे काडून घेतले आनी बाकीचे बोडका कशे आसतले पळय दवरले. तेजे हांव एक आमटीक रेसिपी शेअर करतले आयज न्हू. फाल्यां बी पळोवया. ओके. आनी हांगा हाडला सुंगटां. ओके. ही हांव दवरतली. एक दीस तुमच्या वांगडा प्रावन्स पुलाव बी शेअर करतले. ओके. आनी हे आसा आतां करपा. हेजी हांव करी करतले. करी आनी ते फ्राय. आनी हांव भाजी करतले. पंपकीन आसा. ओके. तो हांव भाजी करतले तेजी. हे बरी फ्रेश आहा सुंगटां. हे एकदम फ्रेश. आता काय वॉश करून घेतला. आता क्लीन करता आनी मागीर तुमकां प्रावन्स करी शूट करून दाखयता. आनी पंपकीन भाजी. ओके. सो आनी ही हांव फ्रिजीन दवरतले. एक दीस पुलाव बी तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके. आनी हांव फ्राय करतलें. थोडे हांवें बोडका कशें आसलेले न्ही काडून दवरला फ्रिजीन. कित्याक एक दीस तुमच्या वांगडा आंबटीक शेअर करता फाल्यां जो परवा. पळोवया केन्ना ते. ओके. सो हांव आतां क्लीन करून घेता प्रावन्स आनी मागीर तुमकां हेका आतां मसालो लावन दवरतले. मीठ, हळद, चिली पावडर, लेमन ज्यूस घालून मसालो लायता आनी फ्राय करता. हें तुमकां दाखयना. ओके. फ्राय करपाचें. हेका फक्त मीठ, हळद, चिली पावडर आनी लेमन घालतले ज्यूस. ताका मिक्स करून मातशें दवरतले आनी मागीर फ्राय करतले. ओके. हें आनी कांय दाखोवपा ना तुमकां. हे जे तुमकां बोडका आसता पळय तेंचे तुमकां फाल्यां आंबटीक रेसिपी शूट करून दाखयतले. आनी हेजो हांव पुलाव करतले एक दीस. ओके. आनी हे आतां हांव करी करता हेजी. ओके. सो प्रावन्स करी आनी पंपकीन भाजी तुमकां हांव रेसिपी आज दाखयता. ओके. सो आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स, जाल्ले आहा म्हाजे क्लीन करून फिश. आय मीन प्रावन्स क्लीन केले. ओके. ताका मीठ लावन दवरला आनी सगळें हांवें रेडी तयारी करून घेता. पयलीं आमी करुया करी आनी मागीर आमी करुया पंपकीन भाजी. ते हांवें चॉप करून केला. चॉप करून दवरला. दाखयता तुमकां आतां. पयलीं हांव प्रावन्स करी मसाला दाखयता. काडून घेतला. ओके. तो म्हाका वाटून घेवपा जाय न्हू ताका लागून. आणि राती भरपूर पावस पडलेलो हांगा आसतना. सकाळी मातसो पडला. आतांच मातसो बंद जाला. ओके. आता परत मोड अशें जाला भायर पडटलो परत. ओके. सो दाखयता तुमकां. सार्थक भायर बसला आनी प्रियांश गेले स्कुलान. काल ताका हॉलिडे आसलेली. काल तेजी कितें सेमिनार आसलेले स्कुलान टिचरीचे. सो ते हॉलिडे आसले. सो आयज गेला तो. ओके. आयज सार्थका म्हणल्यार चपाती आनी भाजी. ओके. सो दाखयता तुमकां मसालो कितें ते. ओके. सो फ्रेंड्स, हो आसा प्रावन्स करीचो मसालो. हांगा हांवें प्रावन्स पळय हे करून दवरला. वॉश करून ताका मीठ लावन दवरला. ओके. सो हांवें हांगा घेतला 10 to 12 बेडगी मिरसांग घेतला. वॉश करून घेतला ताका. अर्दे वळो सोय घेतला. हल्दी पिठो, इल्लीशी सासू मेथी रोस्टेड आसा ही फ्राय केल्ली. 5 to 6 हांवें हे घेतला आमचे लसूण आनी 2 मिडियम स्पून हांवें घेतलेल्या कोथिंबीर. ओके. आनी मागीर आतां तातूंत घालतली इल्लीशी आमटाण. ओके. मँगो आमटाण आसता पळय ती आंब्याची. ती पळय भिजत घातला मातशी घट कशी आहा ती आमटाण घातला. सपोज तुमकां आमटाण नाका तुमी टोमॅटो फोडणेक घालपाचें. आनी हे हांवें चिल्ला टोमॅटो हेका कितें सॉरी कांदो फोडणेक. ओके. फोडणेक हांवें बारीक कांदो चिल्ला. आनी सपोज तुमकां आमटाण घालपा नाका तुमी ह्या जाग्यार टोमॅटो घालपाचें. म्हणटा हा टोमॅटो घातलेलो खायना करी. म्हाका आवडना ती करी. बरी लागना म्हाका. सो इल्लीशी आमटाण घातली न्हू बरी लागता. सो हे आतां आमकां सगळें वांटून घेवपाक जाय. कोरिएंडर सीड्स, लसूण, हळद सगळे हे. ओके. सोडून हो कांदो. ओके. हे सगळे आमकां आमटाण घालून बरें करून ताका हांव वांटून घेता आनी मागीर मेळटा. आनी हे पळय नाका हे हा भाजयेची सोय. भाजी करतले न्हू पंपकीन. सो पंपकीन भाजीक हांव दाखयता कट करून दवरला दाखयता तुमकां. ही हा पंपकीन. ओके. पंपकिना वांगडा तुमकां पटेटो दिसतलो. एक बारीकसो पटेटो कट करून घातला. कितें इल्लोसो आसलो तो. ओके. सो ताका लागून एक पटेटो घातला. ओके. उदक घालून दवरला. ही सिंपल हा भाजी. हेच्या पयलीं शेअर केल्ली आसा तरी पूण आनी कोणाक परत रिवॉच करपा जाल्यार परत एकदां शूट करता. ओके. ताका हांवें घेतला कांदो घेतला मिडियम सायज चिरून. टोमॅटो एक मिडियम सायज चिल्ला
आणि हळदी पिठो सगळे आमचे पावडर असता पण मसाले ते घालपाचे दाखयते तुमकां शूट करून बट सगळे रेडी करून दवरला पयलीं आमी करून घेवया प्राउन्स करी आणि नेक्स्ट आमी करया पंपकीन भाजी ओके सो आता हांव वाटून घेता ओके आनी एक तुमकां सांगपाक विसरले कॅटफीश आहा ताका हांवें मसालो लावन दवरला दाखयता तुमकां ओके बरो ताका मसालो लायला मागीर भाजचे थोडे हांव न्हू रवा फ्राय करतले आनी थोडे अशेंच मसालो लायला तशेंच फ्राय करतले ओके प्रसादाक ते आवडटा सो दाखयता तुमकां हे हांवें हेका सगळे मसालो लावन दवरलेलो आसा ओके आनी एक मातशें एक आनी एक 10 ते 15 मिनटान हांव भाजपा लागतले ओके टायमार भाजले न्हू बरें लागता गरम गरम खावपाक सो थोडे हांव रवा फ्राय करतले आनी थोडे बेश्टे प्लेन मसाला लायलेलोच तशें डायरेक्ट फ्राय करतले ओके सो आतां आमी प्राउन्स मसाला आहा तो जो काडलेलो आहा तो हांव वाटून घेता मागीर तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स मसाले हांवें वाटपाक घातला अजून जावना गन म्हटल्यार आतां भाजी पयलीं तुमकां दाखोवया मसाला ग्रायंड जायसर ओके सो ऑलरेडी हांवें पॅन दवरला तापपाक तातूंत घालता इल्लेशें तेल ओके थोडेशें तेल घालता तेल जशें बरें तापले कांदो घालून घेता ओके सो तेल बरें तापला आता तातूंत घालता कांदो चॉप केल्लो ओके कांदो बरो मातसो फ्राय करूया कांदो जसो फ्राय जालो आता तातूंत हांव घालता टोमॅटो टोमॅटो हांवें मिडियम सायज कट करून घेतला तो घालून घेता ओके इल्लेशें मीठ उडयता कित्याक टोमॅटो आनी कांदो मातसो सॉफ्ट जावपा लागून मातशें ताका धापून दवरता कित्याक तें बरें खूब जावं न्ही मातशें खूब जावं न्ही मागीर आमी तातूंत घालया पंपकीन आनी आमचे पोटेटो जे आमी केला पळय ते वांगडाच घालून घेवया ओके बरें खूब जावं न्ही सो हांगा तुमी पळोवपाक शकता भाजी एकदां ओपन करून पळोवया बरें खूब जावपाक लागला अजून जावना ते ओके बरो खूब जावपाक जाय ओके आनी पोटेटो आमकां बरें खूब जाल्लेले जाय सो जस्ट तुमकां दाखयला हांवें मदीं मदीं अशें ताका मिक्स करत रावा ओके सो उदक भरपूर आहा बरें खूब जावं न्ही ओके खूब जातकूच आमकां हातूंत घालपाक जाय हळदी पिठो कोरिएंडर पावडर आनी इल्लोसो चिली पावडर घालपाचो आनी सोय आनी इल्लेशी मीठ घालून ताका मागीर आमी मिक्स करूया सांगता तुमकां हांगा हांवें दवरला दूद दाखयता सार्थकाक हांवें दूद तापोवत दवरला ताका भूक लागली गो बोरमिटा घालून दूद दी म्हणपाक लागलो सो ताका लागून दूद मातशें तापत दवरला सकाळीं ताणें बेश्टी चपाती खाल्लेली न्हू च्याक बुडोवन दूद बी पिवनासलो सो म्हळ्यार आतां दिता ताका जस्ट 11:30 जाला ओके सो ताका दिता ओके आनी हांगा म्हाजी भाजी चालू आहा करपाची ओके सो मसालो वाटून जाल्लो आहा दाखयता तुमकां हेजो प्राउन्स करीचो मसालो रेडी जाला ओके सो जस्ट तुमकां कॅमेरा फिरयता थंयच दाखयता हे पळय अजून हांवें जार काडून मिक्सराक लायलेले आहा सो करी मसाला रेडी जाला वाटून आता ताका आमी सुंगटां फोडणेक घालया दाखयता तुमकां ओके फ्रेंड्स ओपन करून पळोवया खूब जाला काय ना ते ओके सो हे पळय पळोवपाक अशें तुमी पॅक पोक करून पळोवपाक शकता हे ऑलरेडी खूब जाले आनी पोटेटो खूब जाला सो आतां आमी घालुया ह्या स्टेजीर आमी घालुया सोय दाखयता तुमकां सोय घालता ओके सोय मागीर आतां तातूंत घालता इल्लोसो हळदी पिठो ओके मागीर आतां तातूंत घालता चिली पावडर ओके मागीर आतां तातूंत घालता कोरिएंडर पावडर ओके कोरिएंडर पावडर घालता आनी चवीनुसार मीठ मीठ मातशें सांभळून घालपाक जाय काटूक जावपाक शकता ते उदोळ आमी ऑनियन आनी टोमॅटो कूक करतना मीठ घातलेलें आहा ताका लागून मातशें सांभळून घाला मीठ रोखडी मागीर खारट जाता ओके सो ताका बरें मिक्स करून घेवया सगळे मसाले एक जीव करून घेवया ओके
प्रियांका ही भाजी भरपूर आवडटा, म्हाका आतां आवडपा लागली, कित्याक पयलीं म्हाका आवडनासली ही भाजी, जेन्नासून हांव करपा लागलें न्हू म्हाका आवडपा लागला. सो बरें ताका मिक्स करून घेवया आनी मागीर ताका आमी बरी ड्राय करून घेवया. ओके, ते उदक सगळें ड्राय जावपाक जाय. पोटेटोचो बरें कूक जाला पळय, अशें पोक केलें न्हू अशें भितर वचपाक जाय. ओके, बट ताका उदक घालून कूक करून घेवपाक जाय. ओके, बेश्टी तेलान ती कूक जावपा ना. ओके, मुद्दम तुमी अशें करून पळया. जाय जाल्यार एक पोटेटो घाल्या, पोटेटो घालून न्हू बरी टेस्ट येता. ओके, सो आतां हेका बरें ड्राय जावं न्ही, मागीर आमची पंपकीन भाजी रेडी. बरी कूक जावं न्ही. आता आमी करया नेक्स्ट प्राउन्स करी. ओके, सो फ्रेंड्स भाजी बरी ड्राय जाली आहा, पळोवपाक शकता तुमी. अशी बरी ड्राय जावपाक जाय ती, एकदम बेस्ट लागता. मुद्दम तुमी करून पळया. ही पळय बरी ड्राय जाला. आता फायनल तेजेर घालता इल्लोसो कोथमीर बारीक चॉप करून घेतला तो घालता. ओके, सो आमची ही पंपकीन भाजी रेडी जाली आसा. ओके, फ्रेंड्स आता आमी करया प्राउन्स करी. ऑलरेडी हांवें तोप दवरलेलो आसा. ओके, तातूंत पयलीं इल्लेशें घालता तेल, चड न्हू इल्लेशें. ओके, तेल जशें बरें तापलें मागीर तातूंत घालता कांदो जो आमी चॉप करून घेतला तो घालता. तुम्ही जाय जाल्यार हांगा टोमॅटो घालपाक शकता, पण हांव टोमॅटो घालपाना न्हू. हांव घालतलें आमटाण. ओके, ताका बरें एक फ्राय करून घेवया बेश्टें. कांदो मातसो फ्राय जालो. आतां तातूंत घालता हांव सुंगटां जी आमी मीठ लावन दवरला पळय ती घालता. बरें ताका हाडटा पळय तेन्ना सुंगटां भरपूर दिसता आनी करतकूच मागीर ती थोडी जाता. ओके, सो बरें ताका मिक्स करून घेवया आनी इल्लेशें उदक घालून ताका आमी धापून सुंगटां बरी कूक करून घेवया. ओके, इल्लेशें उदक घालता. ओके, आतां हांव मीठ बी घालपाची गरज ना, ऑलरेडी आमी तातूंत मीठ घातलेलें आसा. ओके, मीठ लायला न्हू सुंगटाक. सो बरी आतां ताका एक 7 to 10 मिनिट्सा भितर ती कूक जातली. बारीक सुंगटां ती कूक जाली की मागीर आमी घालया तातूंत मसाला पेस्ट. ओके, सो फ्रेंड्स प्राउन्स बरी कूक जाल्ली आहा. पळोवपाक शकता तुमी उदक बी तेजें कमी जाल्लें आहा. आतां तातूंत घालता पेस्ट, जो मसाला आमी पेस्ट करून घेतला तो घालून घेता. ओके, हो मसालो आहा तो घालता. ओके, मिक्सी जारान जो मसाला लागला तातूंत इल्ली उदक घालून ते ऍड करता. ओके, ते घालून घेता. तुमकां जितली थीक जाय, जितले तुमकां पातळ जाय तशें तुमी कन्सिस्टन्सी करा, तुमकां जाय तशी, तुमकां जशें आवडटा तशें. ओके, आनी इल्लेशें उदक घालता. सो आनी उदक ताका जाय न्ही, सो ही परफेक्ट आहा कन्सिस्टन्सी. ओके, सो बरो ताका आतां आमकां खतखतो हाडपा जाय. आतां तातूंत घालुया मीठ घालता चवीनुसार मीठ. बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके, बारीक सुंगटाची कडी न्हू बरी जाता. सो हेका आतां आमकां एक बरोसो खतखतो हाडपा जाय. ओके, सो फ्रेंड्स करेक बरो बॉयल आयिल्लो आसा पळय. सो आतां तातूंत घालता फायनल तेजे वयर घालता चॉप्ड कोरिएंडर इल्लोसो घालता. ओके, ओके, सो करी जाल्ली आसा. गॅस बंद करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स करी जाल्ली आहा आनी भाजी जाल्ली आसा.
आता हांव गॅस मातसो क्लीन करता. मातशें आमी आतां भाजी केली न्ही पळय तेजें हें पडलां सगळें, सो मातशें क्लीन करून घेता. ओके, क्लीन करता. आनी कडी बी करता न्हू तेजे मातशें हें पडटा सकयल वोट्यार गॅसीचेर ड्रॉप्स पडटा. सो हें आतां बरें क्लीन करून घेता. आनी आतां हांव नुस्तें फ्राय करता. ओके, नुस्तें फ्राय करता आनी मागीर अजून 12 o'clock जाला सारकी. सो 12:30 हांव लायतलें कुकर. ओके, मागीर प्रियांश सुट्टलो आज 150. ओके, सो हें जाल्लें आहा क्लीन. इल्लीशी कडेचे मातशे ड्रॉप्स पडलेले भितून पडटा न्हू ती, ताका लागून ती ड्रॉप्स पडटा. ओके, सो आतां घाल्लें हांव मातशें कुकर लायता. हांव फ्राय करता फिश. फिश फ्राय करून घेता. ओके, फिश फ्राय करता आमी ह्या आयडीन हांव कुकर लायतलें. ओके, तेल जशें बरें हें आमचें तवो जसो बरो तापलो तातूंत हांव घालतलें तेल. ओके, तेल घालता आनी मागीर थोडे रवा कोट करून फ्राय करुया कॅटफिश. आनी थोडे आमी बेश्टे मसालो लावन फ्राय करुया. ओके, पॅन तापलेलें आसा. घालता हांव तेल. ओके, बरें ताका अशें फिरून घेवया. ओके, सो आतां हांव सगळें नुस्तें बरें ताका मिक्स करून घेता. हें पळय. ओके, बरें एकदां ताका मिक्स करून घेवया. आनी मोठे मोठे पीस आहा पळय ते हांव रवा फ्राय करता, कित्याक सारकाक बी न्ही रवा फ्राय आवडटा. प्रियांशें तेजें तुका खबरच आहा, ताका आवडलें जाल्यार तो खाता ना तो खावपाना. सो आतां हांव घालून घेता नुस्तें. हे कॅटफिश फ्राय बरें लागता, नाजाल्यार आंबट ओके, करी जाता. ओके, बट आंबट तीख आनी फ्राय हेजे बेस्ट लागता म्हाका. जाल्यार फ्राय आनी आंबट तीख भरपूर आवडटा. आनी म्हाजी मम्मी न्हू आंबट तीख बेस्ट करता, म्हाजी मम्मीची आंबट तीख बेस्ट लागता. ओके, सो तिजी याद येयली म्हाका. आनी तिजी फेवरेट हे सांगता तो तेजी फेवरेट, खूब आवडटा हे. लास्ट वीक ती येवन रावन गेली 4-8 days, कित्याक बरी नासली न्ही ती मातशी. हांगा तिका घेवन आयिल्ली आमी रेस्ट करपाक थोडे दीस. तेन्ना न्हू सांगता हाडलेली. तेन्ना मम्मीन करी केल्ली, बेस्ट केल्ली. आनी आंबट तीख केल्ले एकदम बेस्ट केल्ले मम्मी. ओके, सो आतां हे रवा फ्राय करून घेता. आता माझे मॉपिंग करपाचें उरला. ओके, आनी शावर घेवपाचें. म्हाका नुस्त्याचें जेवण आसलें दिसता. पयलीं नुस्त्याक खातलो, मागीर हांव लेट शावर घेता. मागीर कितें करता आमी न्हांवता, देवाक दिवो लायता आनी मागीर परत नुस्तें खाता येता. सो सगळी नुस्त्याचें वावर जालो की मागीर न्हाणलें की देवाक दिवो लावपाक बरें जाता, फ्रेश जाता न्हू ताका लागून. सो जाल्लें घालता. आतां हें हांव बेश्टे घालता, रवो ना न्हू. सो हे आतां हांव अशेंच घालतलें. ओके, मसालो उडयना हांव मातशें वयल्यान घालता, कित्याक उडोवपाक जाय. हें जाल्लें आसा आतां. ओके, ताका बरें आमी सायडीन तेल सोडुया. ओके, बरें सायडीन हांव तेल सोडटा आनी ताका धापून आमकां बरें कूक करून घेवया. ओके, ताका धापून दवरुया. ओके, सो एक फ्राय जावनी त्या म्हणसर लायता कुकर. ओके,
सो कुकर माझो हांगा आसा. सो कुकर लायता, नुस्तें फ्राय करून घेता आनी मातशे वेळान तुमकां मेळटा. ओके. हाय. चल. सो नुस्तें तुमकां ओपन करून दाखयता. कितें जालां पळोवया. वाव, पळोवपाक एकदम टेम्पटिंग दिसता. सो आतां तें एकदा ओपन दवरता मातशी 2 मिनटां, मागीर ताका परतून घेवया. आतां आमी मातशें आनी मातशें हें जावनी. ओके, ओपन दवरला. सो मातशें ताका परतून घेवया. ओके, त्या म्हणसर हांव लायता कुकर. ओके, कुकराचें हें मातशें. सो आतां आमी हें परतून घेवया. वाव, एकदम टेम्पटिंग जाल्लें आहा. कोंकणीन हेका सांगटा म्हणटात आनी इंग्लिशीन हेका म्हणटा कॅटफिश. ओके, मार्केटान इजिली अवेलेबल आसता हे. ओके, सगळें आमकां अशें फिरोवन घेवपाक जाय. सो हे सगळें परतिल्लें आहा. ओके, मातशें ताका तेल सोडटा सायडीन. बरें ताका भाजूनी. ओके, आनी मागीर जालें. आतां कुकर लायता. ओके, तांदूळ धुवता. ओके, ताका हें लायता, लीड लायता आनी कुकर ऑन करता, गॅस ऑन करता. 1:30 जाल्ली आहा. ओके, गॅस ऑन करता. ओके, सो जाल्लें आहा जेवण. फिश ऑलमोस्ट फ्राय जालें आनी कुकर घातलें. सो आतां म्हजें जाल्लें. आतां हांव मॉपिंग करता आनी शावर घेता. ओके, आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स, जस्ट मॉप करून शावर घेवन देवाची पुजा करून आतां म्हणटा तुमकां सांगुया. न्हांवन बी जाल्लें आसा, देवाची पुजा जाली आनी भायर बरो पावस पडटा. ओके, एकदम बरो बारीक पडटा. सकाळीं बरो पडलेलो. आतां जस्ट स्टार्ट जाला. स्कूल सुटच्या टायमार पावस पडटा. ओके, आनी जालें आतां सार्थकाचें मंडेसून स्टार्ट जातलें स्कूल. आनी मागीर पावसान बेजार जाता हाडपाचें व्हरपाचें. पूण बेजार जाता पावसान. सार्थका हाडपा वयचें पडटा न्हू. परत सकाळीं ताका पावोवपा वयचें पडटा. प्रियांश येता. प्रियांश एक 5 मिनटां न्हू. सार्थकाचें थंयच पडटा. तो ल्हान आहा न्हू, आतां LKG तो. सो प्रियांश येता आनी भायर तुमकां पावस दाखयता कसो पडटा तो. ओके, देवाची पुजा बी जाल्ली आसा. ओके, दाखयता तुमकां. आनी वत मारता भायले. सो देवाची पुजा जाली. हांवें सार्थकान उजवाती लायली. ओके, सो सगळें जाल्लें आसा. आतां कामां घराची फक्त आतां जेवपाचें उरला. प्रसाद अजून येवना. असो भायर गेल्लो कितें काम आहा ताका. आनी प्रियांश पावना. प्रियांश सारको 2 o'clock पावता. सो तो येतकूच तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स 2:30 जाल्ली आसा आनी प्रियांश उदोळ पावलेलो 2 o'clock. येयलो, जेवलो तो, न्हालो. दाखयता तुमकां. फाटल्यान बसला प्रियांश. प्रियांश, सार्थक हाय करा रे. सार्थक हाय कर. सो जेवन बसलें. ताका जेवयलें. भूक लागला म्हणपा लागलो. ताका भरून काडलें आनी हांवें आतां वाडून घेतला. सांगता तुमकां टेस्ट करून दाखयता म्हजी प्लेट. सो हे आसा रायस, करी, प्रावन्स करी, कॅटफिश जे हांवें फ्राय केल्ले, थोडे मसाला फ्राय हांवें घेतला. आनी हे आसा आमची भाजी पंपकीन आनी पोटेटो घालून केल्ली. तुमकां आतां करी आनी हें टेस्ट करून सांगता. ओके, कशी जालां तें. सो तुमकां आतां हांव जेवन सांगता करी कशी जाला आनी ती भाजी कशी जाला ती. ओके, बरी बरी जाला. हें सांगता तुमकां भाजी कशी जाला ती. भाजी एकदम मौसम जाला, टेस्टी जाला. तुम्ही मुद्दम ट्राय करा. ओके, भाजी आनी करी मातशी स्पायसी तिखट जाला. ठीक लागला म्हाका. प्रियांच्या तीख बी जाला अशें कांय सांगूना. जेवलो तो फास्ट ताका भूक लागली न्हू. सो जाल्लें आसा. प्रसाद अजुनूय पावना. तेजें तें कितें काम करपाक गेलें अजून जावना. ते कंप्लीट करून जातलो तो. 2:30 जाला एक्झॅक्ट टायम. सो हांव जेवन घेता आनी
करी आणि भाजी एकदम टेस्टी जाल्ली आसा. सो आता माझा व्हिडिओ हांगाच एंड करता. माझा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. टिल देन बाय.